नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी कितें करूया, बरो हे पळय चिवडो करूया। हे फोव घेतल्या, चाळून दवरल्या ते हांवें आनी हे पळय आतां कशें चाळटा ते तुमकां दाखयता। हे आतां अशें अशें केलें न्ही, पोना कितें जाता, मोडके बीन आसता पळय ते पोना उरता, पण वयर आसता पळय ते आख्खे आनी मोठे तेच उरता। ते हे पळय अशें वयले घेवन हे पळय हांवें हितन दवरले। आनी पोंचें आसता पळय तुडके कशें बीन ते घेवं नाकात। हे पळय अशें आसता बारीक बारीक ते घेवं नाकात। अशें वयले वयले हे पळय अशें अशें चाळून वयर येता पळय ते अशेंच तेच घेया, म्हणजे चिवडो बरो एक सारको जातलो आनी भाजतानाय प्रॉब्लेम जावचे ना। आतां हो चिवडो आसा पळय तो बऱ्या पैकी आमी करूया। ताका लागून साहित्य कितें जाय ते तुमकां सांगता। हे पळय आता ही घेतल्या हांवें साखर आनी हे काळे ब्लॅक दिसता पळय ती वेलची घेतल्या। एक 3 वेलच्यो घेतल्या त्यो आनी सोलून भितन घातल्या। आनी ही हांव साखर आसा पळय ती न्ही मिक्सरार बारीक करतले, पिठो करतले आनी तेन्ना ती वेलची वांटून येतली न्ही, ताका लागून। हे शेंगदाणे हरवे ते मागीर आमी तेलान भाजपाचे, ते कशें भाजता पळय सगळे साहित्य ते तुमकां मागीर दाखयता। हे आसा मीठ म्हणजे सॉल्ट, हे आसा कोकोनट सुको खोबरे, हे आसा बदाम एकाचे 2 कुडके केले आनी अख्खे घातल्यार जाता। हे आसा कॅज्यू नट एकाचे 2 कुडके केले, तुमी अख्खे घातल्यार जाता। आनी हे आसा किसमीस आनी हो आसा करवील, करवील भरपूर घेया बरो येता वास मागीर। आनी हे आसा लाल तिखट आनी हळद आनी हे आसा सासवां जिरे आनी इल्लीची सुकी कोथंबीर आनी हो आसा हिंग, खडो हिंग घेतला हे आनी तो असो बारीक केला, इल्लोसो घेतलेलो तेका वास बरो आसता न्ही ताका लागून। आनी ही घेतल्या हिरवी मिरची। आता समजा तुमच्या कडेन आतां हिरवी मिरची आसा जर ते मोठे मोठे कुडके घालूं नाकात अजिबात, कित्याक जाणा चिवडो मागीर मोव जाता, त्यो मागीर भितन तन्न्यो कश्यो उरता न्ही ताका लागून। आनी ह्यो हांवें पळया कितल्यो बारीक शिनल्या त्यो, म्हणजे कितें जाता आसा हे पळया त्यो बऱ्यो भाजून कुरकुरीत जावपाक जाय तेलान। आनी त्यो जर भितन मातश्यो अश्यो तोरण्यो कश्यो उरल्यो न्ही जर चिवडो आसता पळय तो मागीर मोव पडटा। ताका लागून मिरच्यो आतां तुमी आसा पळय ते घातल्यारूय जाता न घातल्यारूय जाता। लाल तिखट घालतलीत न्ही आमी, पण तुमी आतां मिरच्यो घालतली जर अश्यो बारीक करा, ना जर दुसरें कितें जाणा तुमी ते वताक सुकया पयलीं आनी मागीर ते चिरून घातल्यार जाता, त्यो बऱ्यो जाता मागीर। आतां ह्यो हांवें वताक सुकोवंक ना तेका लागून ह्यो बारीक केल्या आनी मोठ्यो अश्यो अजिबात दवरूं नाकात हिरव्यो मिरच्यो। आनी आतां आमी कितें करूया, तेल लागतले आनी आतां आमी करपाक सुरवात करूया। पयलीं आमी फोव बीन सगळे भाजून घेवया। आतां हांव कितें करतलें, हे मिक्सराचें आयदन घेतलां न्ही, तातूंत हे जिरे आसा आनी सुकी कोथंबीर आहा पळय तेजो पावडर आसा जर तुमी घेया। आतां म्हाज्या कडेन पावडर नसलो म्हणून हांव ते ग्रायंडरार मातशें आतां मिक्सरार घालतले आनी मातशें ग्रायंड करतले, म्हणजे भरभरीत करतले। आनी हे मातशें एकदांच फूर करून काडटले म्हणजे मिक्सरार, आनी मागीर भितर सासवाय तशीच घालतले, दाखयतात तुमकां। हे पळया आतां जिरे आनी सुकी कोथंबीर हांवें भरभरीत केली पळया पयले। आतां तातूंत न्ही सासवां मातशी उडयता आनी बेश्टीत मिक्सराक लायता, एक अर्द मिनीट सुमार। हे पळय आतां हांवें सासवां घातली न्ही, पळया बस पुरो। हे पळया असो पावडर तयार जालो पळय। सासवां लिप्प अशी ही पिठो जावंक ना, पण अर्दी अर्दी जाली पळय। आतां हे पळया तेल तापलेलें आसा, अशें बिळकाचें आयदन घेया आनी अशें तेलान दवरा। आनी तेल चड घेवपाक जाय अशें ना, कित्याक जाणा हे पळय हितन तेल इतलें येयलें न्हू पुरो तितलें। आतां आमी कितें करूया, पयलीं भितर
शेंगदाणे घालूया आणि भाजूया। हे पळया आता खोबरे हे पळय भाजून घेतले आणि शेंगदाणे हांवें हे पळय भाजले हा हे पळया आणि काढून दवरले। आता आमी खोबरे भाजूया। हे पळया आता हांवें खोबरे काढले भाजून आम घातल्या हे पळया तेलान ते भाजूया। आता तुमकां हांव फोव भाजपाची ट्रीक दाखयता। आता हे अशें दवरले न्ही थोडेच घेवपाचे फोव म्हणजे आपले तेल कशें आसा त्या प्रमाणे आणि हे पळय आता इतलेच घेतले न्ही पळया हे पळया जाले न्ही। आता तेल थारतले पळया पहिले तेन्ना मागीर हे पळय मातशें अशें एकदां करा जाले। आता हे फोव फुल्ले पळया कितले बरे तेल मात सारके गाळया आणि टिश्यू पेपरान अशें वयर काडा। तशेंच आता हांव सगळे हे करता आणि हांवें हांगा सगळे आता हे भाजून दवरला। फोडणीचे साहित्य तुमकां मागीर सांगता कशी घालप ते। हे पळया हातून न्ही आता हिरवी मिरची घातली हांवें तुमकां दाखोवंकूच ना पयलीं म्हणून हे पळय हिरवी मिरची बरी जावन न्ही बारीक आसा ती नाजर गॅशीरूच चालू आसतना हिरवी मिरची फ्राय करपाची। आता जाली हिरवी मिरची पळय हे पळया आता हातून हिंग आणि तो पिठो केल्लो पळया आमी सासवा जिरे कोथंबीर ते घातले भितर आणि आता भितर आमी हे पळया मिरचीचो पावडर आणि हळद घालूया। आणि हे आता आसा पळय टिश्यू पेपर हे काडपाचे। आता भितर न्ही साखर घालूया आणि वेलचेचो पावडर भितर आसा मीठ घालूया चवी प्रमाणे। पयलीं थोडेच घाला मागीर पळोवन घाला। तसो करवील आसा पळय तो मात सदांच असो मॅश करून मातसो घाला म्हणजे वास बरो येता आणि बाकीचे सगळे एकदम घाला आणि आता हे बरें मिक्स करूया आणि चिवडो आमचो बऱ्यापैकी रेडी जालो। म्हज्या आवयक न्ही म्हज्या हातचो चिवडो खूब आवडटालो कित्याक सांग म्हजी मावशी बी असो चिवडो करताली आणि बरो टेस्टीक जातालो सारको आणि एकदम रुचीक असो हो चिवडो जाल्लो आसा। दिवाळी स्पेशल चिवडो तुमी असो करा खाया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा। तसो असो चिवडो तुमी घरा करून तुमच्या भुरग्यांक दिया भुरगीं आवडीन मस्त खातली आणि तुमी आता म्हजो व्हिडिओ पळयता आनी बरो मायेन पळयता शेअर करता ताका लागून हांव तुमकां मना पासून थँक्यू म्हणटा आणि खरेंच तुमचें देव बरें करूं। रेडी टू सर्व।